मडगांव कारवार महामार्ग NH66 बारशे पाळी मजगती LPG टँकराचो अपघात जालो। हाका लागून ह्या रस्त्यावयली येरादारी विस्कळीत जाल्या। ह्या अपघाता उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून येरादारी बाळ्ळी ते काणकोण मार्गान वळयल्या। अधिकारी सध्या घडणुकार दाखल आसा। HPचो म्हणजे LPGचो व्हडलो टँकर हो कोसळ्ळा। जे लिकेज पळय आहा न्ही ती लिकेज ती पोसरू उपकरना म्हणून आमी कंटिन्युअसली ताका स्प्रे करता। पळय नॅशनल हायवे 66 हो मरणाचो सापळो जाला। सरकारा कडेन आमी परत मागता कित्याक हो रस्तो वाडोवचो पूण अजून पर्यंत तेजेर कांय जायना। मूव एट दॅट सायड कारण स्पार्क्स एंड ऑल डेंजरस आसता ह्या स्पॉटार। आमी तांकां सांगलें की डोंट ट्राय टू लीव एनी कार्गो ट्रेन ऑन दीस वर्सां पळयता कित्याक हांगा एक्सिडेंट चडांत चड आमच्या ह्या बारीक गांवांनी जाता कित्याक आमचे जायते रोड बारीक आसल्या कारणान हांगा आमकां खूब डिफिकल्ट जाता हे बायपास करपाक। तांकां विचारलें बाबा आतां लोकांनी प्रिकॉशन कितें घेवपाचें, लोकांनी कितें करपाचें, ह्या भागात एखादी दुर्घटना घडली कितें जातलें। मंगळारा दनपारां मडगांव कारवार NH66 बारशे पाळी मजगती LPG टँकराचो अपघात जालो। हाका लागून ह्या रस्त्यावयली येरादारी विस्कळीत जाल्या। ह्या अपघाता उपरांत सुरक्षेच्या कारणाक लागून येरादारी बाळ्ळी ते काणकोण मार्गान वळयल्या। ह्या अपघाताची म्हायती मेळटाच राज्य सरकाराची आपतकालीन यंत्रणा सतर्क जाल्यात। आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज दवरल्यात। हे सुवातेर पुलिसूय तैनात केल्यात। मात ह्या घडणुके उपरांत लोकांच्या सुरक्षेविशीं HPच्या संबंधित यंत्रणेच्या बेजापसालदारकीक लागून सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। तशेंच हो महामार्ग सामको मरणाचो सापळो जाला। सरकाराक कितलेशेच फावटी गाराणे घातले तरी अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजगी उक्तायल्या। म्हणल्यार आतां कंटिन्युअस ताका वॉटर स्प्रेइंग चालू आहा आनी इट इज आयस फॉर्मान आसता ते भितर आनी मुवमेंट भायचे एनवायरमेंटा कडेन कॉन्टेक्ट जाले उपरांत इट स्टार्ट्स बिकमिंग लायक अ स्मोक। सो इमिजिएटली बिकॉज ऑफ द वॉटर फोर्स मारून इट इज केप्ट एट द लोअर लेवल एंड इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। फायर ब्रिगेड स्टाफ इज डुईंग देयर जॉब। वी कॅन सी एक्झॅक्टली पुट द कॅमेरा देयर आणि फुल ट्रॅफिक डायवर्ट केले। नो पब्लिक इज अलाउड टू कम विद इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टँकर आणि बाकीचे एमर्जन्सी LPG टीम्स आर कमिंग फ्रॉम कुंडे अँड फ्रॉम मँगलोर एम्प्टी करपाक। शुड कम इमिजिएटली दी शुड कम अशें सांगलें आमकां। वी आर वेटिंग फॉर देयर अरायवल। ट्रेन्स आमी स्टॉप केले टू मूव एट दॅट सायड कारण स्पार्क्स एंड ऑल खूब डेंजरस आसतले ह्या स्पॉटार। आमी तांकां सांगलें की डोंट ट्राय टू लीव एनी कार्गो ट्रेन ऑन दीस लेवल। आमकां हो सारको 135 कळ्ळा आमकां। आतां टोटल गेले जवळ 4 वर जाली टोटल ट्रॅफिक बंद आहा हायवेवयली। आतां तुमी कितें केला, प्रिकॉशन कितें घेतला? आमी कितें आमी जे लिकेज पळय आहा न्ही ती लिकेज ती पोसरू उपकरना म्हणून आमी कंटिन्युअसली ताका स्प्रे करता। हय आनी स्प्रे चालू आसा। हय गाडयो आमच्यो काणकोणच्यो आसा, कुंकळेची आसा आनी मडगांवची गाडी हांगासर आसा। आनी टीम आमी ऑलरेडी जी आसा पळय ती BP जी HPची टीम ते आसा हांगासर। तांचो तो मॅनेजर आहा पळय तोय हांगासर आसा। तेच्या बरोबर पुलीस आसा, ट्रॅफिक आसा। म्हणजे ती हांगासर ती हेवटेंतल्यान कित्याक LPG आहा न्ही ती हेवियर दॅन एअर आनी एक बारीक स्पार्काक ती पेट्टा म्हणून हेवटेंतल्यान ज्यो गाडयो ज्यो वयता पळय त्यो आमकां त्यो बंद दवरच्योच पडटा। सो त्यामुळे ट्रॅफिकेन ते हांगासर ते मातशें बंद केला। जो तेंची गाडी ऑलरेडी कारवारच्यान भायर सुटल्या जी डिकंटिंग करपाक जाय। क्लीन जर करत जाल्यार तो कंटिन्युअसली ताका भितरल्यान लिकेज बरी पावरफूल आसा। सो ती लिकेज हे जावं उपकरना म्हणून तेंच्यांनी गाडी मागयल्या स्पेशल डिकंटिंग व्हेहिकल। ती हांगासर आनी 1-2-3 वरांनी पावतली। ती पावली म्हणटकूच ते डिकंटिंग ते करतले। आज रातीन मेरेन हो प्रश्न सुट्टलो? सुटपाकूच जाय तो हे आसा। चड वेळ प्रोसेस न्हू तो, स्लो देवप न्हू ते आनी हो फास्टूय करपूय न्ही कित्याक ती LPG आहा पळय ती इनफ्लेमेबल आसता। ती झप्पूर पेटली जाल्यार ताका दुसरो परिणाम जावंक शकता। साहेब तुमची कितली गाडी आसा सद्या ह्या स्पॉटार? आमच्यो हांगासर स्पॉटाचेर 4 गाडयो आसा। 4 आसा। गॅसाची टँकर कारवारच्यान येताली ती पाडी जे पळय लोक आमगेले जे भाजी पालो घेवन बसता त्या टर्नाचेर परतोन पडला आनी ताचो गॅस लिकेज जाता। अशे एक्सिडेंट टँकराचे जायत आहात। हो रस्तो पळय नॅशनल हायवे 66 हो मरणाचो सापळो जाला। सरकारा कडेन आमी परत मागता कित्याक हो रस्तो वाडोवचो पूण अजून पर्यंत तेजेर कांय जायना। मदीं वाडयलो वता, मदीं तसो आसता। ही सारके शार्प हेचेर टर्नाचेर पडला। ज्या कडेन लोक भाजी घेवन बसता थंयच हे आमचे ST समाजाचे जे बांधव जे भाजी घेवन बसता थंय पडले आसा। ती टँकर पडटनाच तेणी सगळ्यान ते सामान बंद करून पळ काडलो तांचो।
अशी परिस्थिती जाला सध्या. म्हणल्यार हो जर लीक जाला आनी कितें जालें जाल्यार फेस करपा पडपा ना. ही आता सरकारान हेची दखल घेवपाक जाय. आमचो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन ह्या रस्त्याचे सगळी दखल घेवन हो रस्तो रूंद करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक ह्यो व्हडली टँकर कंटेनर हे सगळे प्लाय जाता ह्या रोडाचेर आनी अत्यंत सारको अरूण जालेल्यान धोकादायक जाल्या. आनी रोड सामको अशीर आसा. सामको अशीर आसा. म्हणटा कितें मागणी करता तुमी आतां? आमी ताका सरकारा कडेन मागणी करता हो जाता तितलो बेगीन हो रस्तो रुंद करचो, बरो व्हडलो करचो. जावं ही टर्न शार्प आहा ती सारकी शार्प कट करची. तशेंच तो एक तो हो पळय एक्सिडेंट जाला तो टर्न पळय असो आसा तेजेर गाडी पडपाची सारको नॅरो आसा. नॅरो जावन असो टर्न जाला सारको. थंय गाडी पडपाची सामकी एक डेंजरस टर्न जाल्लो आसा. तेन्ना सरकारान तेजी दखल घेवची. ते हांगा एक्सिडेंट चडान चड आमच्या ह्या बारीक गांवांनी जाता. कित्याक आमचे जायते रोड बारीक आसल्या कारणान हांगा आमकां खूब डिफिकल्ट जाता हे बायपास करपाक. तेन्ना सरकारा कडेन मागता कित्याक तुमी वायणी करचो रोड. कित्याक आमी कितली तुमच्या कडेन मागणी घाली की ते वायणी करची म्हण. तुमी हायवे जावपा आसा म्हणून हायवे जावपाक जायती वर्सां वयतली पूण निदान तरी हो रोड आसा खंय वलता आसा थिंग तरी निदान तरी रोड व्हड करचो. कित्याक आमच्या गेल्या एका टायमार आमच्या बसीन 2 भुरग्यांक हें केलें डेथ जालें. तेन्ना आमी डिमांड करून तरी पूण सरकारान एक्शन घेवन मातशें आमचो रोड वायणी हें केला. तेन्ना आतां हो आतां गॅस पडला आसा तेन्ना आमचो खूब हें आसा त्रास जाता. कित्याक आतां दोनी सायडी आमचे पुलीस डेप्युटी हांगसान सांगेसान येयल्लो आसा तेन्ना केपेच्यान येयल्लो आसा. तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता कित्याक हें आमचें जावचें न्हू म्हणून. कित्याक हो रोड आसा तो खूब मेजर आसा. तेन्ना सरकार मागता रोड बरो वायणी करचो म्हणून. आमी आतां सद्याक बारशे पाडी हांगा आसात. ह्या बारशी पाडी ह्या वळणाचेर कारवारच्यान म्हणजे कर्नाटका भागांतल्यान येवपी एक HP म्हणजे LPGचो व्हडलो टँकर हो कोसळ्ळा आनी त्या हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणान लिकेज स्टार्ट जाली. दनपारच्या 1.5 वरांचेर ही घटना घडली. नॅशनल हायवे पुलिसांनी आनी फायर ब्रिगेडीन ताबडतोब बंद केलो. फायर ब्रिगेडच्यो 4 गाडयो सद्याक तेजेर उदक घालता अक्षरशः. आनी नॅशनल हायवेचेर हजारो गाडी वचपाच्यो ज्यो सद्याक पुरायपणान बंद आहा. पुलीस डिपार्टमेंटान बारीक व्हेकला खातीर बाळ्ळी सावन खोलगडा सावन काणकोण तात्पुरती वेवस्था बारीक गाड्यां खातीर केल्ली आसा. आमी पुलीस डिपार्टमेंटाचे वर्जन आयकलें आनी जे कंपनीचे 2 जाण कोण तरी आहा तांकां विचारलें बाबा आतां लोकांनी प्रिकॉशन कितें घेवपाचें, लोकांनी कितें करपाचें, ह्या भागांत एखादी दुर्घटना केली कितें जातलें. ते म्हणटा आपूण प्रेसा फुडें उलोवपाक शकना, आमी कोण न्हू. म्हणजे एखादा एक्सिडेंट असो जाता त्या वेळार लोकांक प्रायमरी लेवलाचेर एक कितें घेवपाक प्रिकॉशन घेवपाक जाय तें सुद्दां सांगपाचें हें ना. आतां ताबडतोब फायर ब्रिगेडवाले येयले, पुलीस येयले म्हण दुर्घटना टळ्ळी. वाहतूक बंद आसा आनी अहोरात्र म्हणजे पूर्ण दीस फायर ब्रिगेडीचे जवान हे तेजेर उदक शिपडायता आसात. आतां टँकराची वाट पळयतात. 2 टँकरा भितर तो शिफ्ट करपाक तेंगे प्रयत्न चालू आसा. 2 जाण फक्त 2 जाण कंपनीच्या मुल्स ह्या ठिकाणी आसा. गोमंतक TV खातीर सोयरो कुमारबंद.